15 दिवसात म्हादयची प्रवाह अधिकाऱ्यांनी कचेरी सुरू. मंत्र्याचे उतर. म्हादयकडेन कसलीच तडजोड ना. मुख्यमंत्री उलयता. DPR रद्द करा. स्टे कित्याक घेनात? विरोधकांचो नेट. म्हादयचेर गोंय सरकार घाग. न्हंय कर्नाटकान व्हेली. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट केरकार ग्राउंड झिरो. पारवाड सावन येवपी न्हंय पात्रात कर्नाटकाचे काण. उदक चल्ले मलप्रभेत. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात अजूनही पाजरता उदक. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. स्टेजीचेर तुंबता उदक. 49 कोटींचो प्रकल्प तरी उपाय ना. मंत्री म्हणटात तशें कांय ना. आपल्याकूच कित्याक टार्गेट करतात आणि स्कॅमांना अटल सेतूनी बाकीच्या खात्यांचे कित्याक पळयना म्हणटा गोविंद गावडे. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे चौकशी करूंक हाऊस कमिटी जाय. स्मार्ट सिटीनी स्टुपीड सिटी. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. आमदार मंत्री बाबूस म्हणटा 6 म्हयन्यात काम तडी. कमी धोक्याचे 15 धबधबे लोकांक उक्ते. राणा खात्यान काढले परिपत्रक. 70त 12. दक्षिण गोंयचे 3. सगळ्या धबधब्यांचेर एंट्री फी. बालरस स्टाफ आणि सरकारामध्ये सुवर्ण मध्य. ड्रायव्हरांक 17,000 रुपया. अटेंडंटांक 10,000 रुपया पगार. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत बालरथवाल्यांचे आंदोलन फाटी. काणकोण बिडिओतले कर्मचारी दर बुधवारा दनपारात जेवपाक वता. सांजे 5 मेरेन पत्तो नासता. लोकांच्यो कागाळी. प्रुडंटाचो फॅक्ट चेक. फोनाफोनी जाल्या उपरांत स्टाफ 3:30 हजर. दाबोळेवयल्यान आंतरराष्ट्रीय विमानांक मोपा शिफ्ट करू नाकात. आख्खो दाबोळी विमानतळ नौदळाक दिवं नाकात. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्रालयाक बरयता. दिगंबर म्हणटा शिष्टमंडळ व्हरुया. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान अबुधाबी UAEक 2 सप्टेंबर सावन थेट फ्लायट. इंडिगोन केली घोषणा. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 48. ऍक्टिव्ह केशी 1464. गोंयात फाटल्या 24 वरांत एकूय नवी केस ना. ऍक्टिव्ह केशी 3. सोनसड्याचो इश्यू जाग्यार पडटा. दिसपट्टो कोयर. साळगावणे SGPDA प्लांटार. मडगांव पालिकेचो हायकोर्टाक कंप्लायन्स रिपोर्ट. दुसरो रिपोर्ट 26 जुलयाचे सुनावणे. उक्तावण जावन 4 दिसां भितर गांजेचो 10 कोटींचो रॉ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पंपा सयत उदकांत. पंच म्हणटा लोकांचो पयसो उदकांत. मंत्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर सारको करतलो. कानोय आणि कळंगूट वाठारांतले 4 मसाज पार्लर सील. 5 पार्लरांचे इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत कळंगूट पुलिसांची कारवाय. कोलवाळे शॉक लागून लायन हेल्पर आगताक सोपलो. ग्रेडा कुशीक 11 KV लायटीचे खांब्यार काम करूंक चडिल्लो. शॉक लागिल्ल्यान वेलान पडलो. EV गाडयांक प्रोत्साहन दिवंक गोंय सरकाराचे पावल. जानेरा सावन रेंट अ कार बायक. सरकारी LME घेवंक परवानगी जाय जाल्यार EV घेवपाची सक्ती. उत्तराखंडाचे चामोलीत नमामि गंगे प्रकल्पाचे सुवातेर ट्रान्सफॉर्मराचो स्फोट. 17 जण सोंपले. कितलेशेच जण जखमी. NCP फुटल्या उपरांत पयलेच फावट उद्धव ठाकरे अजित पवाराचे भेटेक. उद्धव म्हणटा राजकी भेट न्ही, बेठोच मेळूंक आयिल्लो. बेंगलुरूतले विरोधकांचे बसकेक फुडाऱ्यांक येवकार दिवंक IAS ऑफिसरांचो वापर. बीजेपीचो दावो. विधानसभेत बोवाळ. बिलांची डॉक्युमेंटांची विधानसभेत चिरफाड. 10 जण सस्पेंड.
सेंट्रल क्राईम ब्रांचीन 5 दुबावीत आतंकवाद्यांक धरले, स्फोटकां जप्त. कर्नाटकात 5 सुवातांचेर मोठो धमाको करपाचो प्लान.